आमकां आमी पावल्या बिचोले मतदारसंघात आनी जशें तुमी जाणा अटीतटीचो सामनो हा बिचोले मतदारसंघात जाता आनी हांगा सभापतींक भाजपाची परत टिकेट दिल्ली आसा मागीर इंडिपेंडंट डॉक्टर उबे राविल्ले आसा हांगा MGPचो नेट चल्ला हांगा काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसा जो साळा आनी एरियांतल्यान स्ट्रॉंग आसा कोण येतलो काय विचारचें ना पूण वोटींग कशें चल्लां हें विचारतले आनी हांगा एक भाजपाचे खामे जे मेडिकल सेलाचे इन्चार्ज डॉक्टर शेखर साळकर ते हांगच्यान ते बिचोले रावपी मास्क घालून उलयता. दिस इज कोवीड फ्री इलेक्शन काय परत कोवीड बी जावपाची शक्यता? कोविड परत येतले काय ना ते मागीर टायमूच सांगतलो पूण सध्या तरी व्हेरी मच अंडर कंट्रोल आसा म्हणजे आमी तशें प्रेडिक्ट केल्लें तशेंच चल्लां तें इट इज व्हेरी लेस लास्ट काल सुद्दां मरण आमलें खूब कमी जाला नाव इट बी अंडर कंट्रोल म्हणजे वच्चें ना सगळें पण कंट्रोलान आसा सो दिस इज द रायट टायम द रायट टायम इलेक्शन मागीर 20% सांगता की 20% सुमार पिकांतल्यान मागीर देंवतले डेथ रेट्स मातसो टायम लागता देंवपाक पूण आतां ऑलरेडी डेथ रेट्स ऑल्सो देंवल्या आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे तो जो सभा बिभा सगळे घेवपाचे व्हडले आशिल्ले त्यो खूब कंट्रोल जाल्यो ह्या फावटी म्हणून अशें वातावरण निर्मिती जी जाताली ती शेवटूच हे 4-5 दिसांक म्हाका दिसता बरी जाली. आमी तुमी कोविडा बद्दल सदांच आमी तुमकां सेन्सिटीव पळयल्ले आसा सो हाऊ वूड यू क्रिटिकली एनालायज दीस इलेक्शन फ्रॉम अ कोविड पॉयंट ऑफ व्यू म्हणजे प्रिपरेशन्स आसूं किंवा लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग आसूं? सोशल डिस्टन्सिंग कोणें दवरना अशें म्हाका दिसूंक ना पण डिजिटल एक जे हें आशिल्लें न्ही पर्व जें सुरू जालां आय थिंक दॅट वील रिमेन फॉर अ लॉंग पिरियड यंगर जनरेशन नवे जनरेशन जे आसा दे आर ऑल ऑन सोशल मिडिया वॉट्सॅप आनी फेसबूक इंस्टाग्राम ताजेर खुबसो प्रचार जाल्लो आसा या जाणटेल्यांक मातशें तें अजून हँडलिंग सुद्दां हें आतां पण आतां हाऊस टू हाऊस सर्वे आमी खूब कडेन पावले ऑलमोस्ट एवरी घर पाविल्ले आसा सगळे कार्यकर्ते सो आय डोंट थिंक दॅट शूड बी पण ती गोंधळ जातालो आनी खुबशे कडेन बॅनर्स जाताले ते खुबशे व्हेरी मच अंडर कंट्रोल रियली कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द इलेक्शन कमिशन फॉर अ गुड शो. ओके आता सध्या बिचोले येता कोण काढले आता सोशल डिस्टन्स दवरल्या म्हणून ओके येता कोण बिचोले अशें दिसता तुमकां? बिचोले आमच्या शिवाय आहे कोण येऊन येणार कोण? राजेश भाई आमचे असले म्हाका दिसता की आमी जरी लेट सुरू केले तरी आमी सगळ्यांच्या घरा पाविल्ले आहा आणि वी हॅव गॉट अ व्हेरी स्ट्रॉंग तुमी पळयला की आमची बेज मातशें खूब स्ट्रॉंग आसा आमचे जर आमी आमची बेजूच आमी दवरली जाल्यार वी वील विन दिस इलेक्शन. एक पळयलें आमी सो इट वील बी क्वायट क्लोज अशें न्ही की सामकें वन सायडेड अशें ना इट्स अ ट्रायंगुलर फायट ट्रायंगल लव स्टोरी आहा ते आमचे सो पिक्चरान दाखयता अशें ट्रायंगलूच चल्ला पण आय थिंक वी शूड जस्ट एक तुमकां मातसो एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रॉब्लेम इमोशनल आसपाक शकता दुसरो दोन ओके ओके पार्टी पळोवन हे करचें हांवें सांगलां की पार्टी एक स्टेबल पार्टी जाय एक स्टेबल गव्हर्मेंट जाय डिसिजन मेकिंग गव्हर्मेंट जाय फॉर आमचे फ्युचर आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर यू रिक्वायर अ स्ट्रॉंग जाय फॉर आमचे फ्युचर आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर यू रिक्वायर अ स्ट्रॉंग हे जे डिफेक्शन जे जाता दॅट इज तो पर्मनंट प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक हे आतां भाजपान नवो टोन दिला आमी CMI कडेन उलयतना ताणें तेंच सांगलें की कंप्लीट मेजॉरिटी दिया मागीर डिफेक्शन करपाची प्रॉब्लेमूच गरज ना ना. सगळें लोकांनी सी पीपल हॅव टू फील दॅट कोण बाबा इलेक्शन हो आमचे बरें गवर्न करूं शकता वयर पार्टी आहा हांगा पार्टी आसा वी कॅन गिव अ स्ट्रॉंग डिसिजीव गव्हर्मेंट नाल्यार फाल्यां आनी खंयचे गव्हर्मेंट आयलो तो जुवारी पूल असोच उरतलो फुडें जातलो काय ना हाजी म्हाका डावट मारतलो सेंटराची फंडिंग न्ही ते आयडियली करपाक जाय गव्हर्मेंट हे करतलो म्हणटा पण फाटल्या फावट गव्हर्मेंट इतके सेंटराक काँग्रेसी आसून गोंयांक कांय मेळूंकच ना न्ही सो द प्रॉब्लेम कशें आहा दोनूय जर बरोबर आसा बरें हाजेर म्हणजे तांचे हे जॉईन जाता जाल्यार इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द पीपल ओवरऑल. सो यू ऑल्सो बिलीव इन डबल इंजिन? एब्सोल्युटली डबल इंजिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज फायनली ह्या हातून ह्या सगळ्या कोविडान वॉट एवर तुमी कितें म्हणू पण कोविड विथ आमचे वादळ आयलें इतको हेवी पावस येवन पूर आयलो तरी आसतना सगळ्या म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सर्वंटांक टायमार पगार मेळ्ळो कळ्ळें न्ही जाता ती इतके बेस्ट मॅनेजमेंट जालें सी सगळे म्हणटा की हांगा इतके लोक मेले जगभर मेले न्ही लोक दिल्ली मरूंक ना वेस्ट बेंगलान मरूंक ना सगळे कडेन मेले सीएम जितलो डिफेंड करिना तितलो तुमी गव्हर्मेंटा डिफेंड केला आमी आमकां खबर आसा की वॉट इज पॅन्डेमीक जांकां पॅन्डेमीक म्हणजे खबर ना न्ही ते क्रिटिसायज करताले म्हाका दिसता इन दॅट गिवन सिच्युएशन जस्ट इमॅजीन हांगा काँग्रेसचें गव्हर्मेंट जर वयर आशिल्लें न्ही आमकां वॅक्सिनेशनूच मेळचें नासलें अर्दे पेशंट अशेंच आमचे मरताले दोतोरूय मरताले आसले सगळे मरताले आसले
कित्याक ते डिसिजन घेता म्हणसर ती पॅन्डेमिकान अर्दे काबार जावपाक सी ते टायमींग ते डिसिजन मेकींग जे मोदी केलें थंय वयर दॅट हॅज रियली हेल्प एवरी वन. सो इट अ डिसिसीव गव्हर्मेंट आसप सामकें इम्पॉर्टंट आसा. सो बिचोले भाजपा म्हणटा तुमी. भाजपा आसा आमचो गॅरंटेड आमी येतले. लो मार्जीन आसा. लास्ट टायम आमी ऑल्सो अरावंड 600 वोट्सान आयिल्ले. दिस टायम ऑल्सो दर इज अ ट्रायंगल असल्या कारणान इट विल बी अरावंड दॅट मच अरावंड 1000च्या भितर आसतले. हांगा जनरल परसेप्शन आसा ते म्हणटा की बिचोले आमकांच मेळटले, भाजपाचो जाल्यार आमचो, MGPचो जाल्यार आमचोच म्हणून, अशें कितें आसा? MGPचं हांवें सांगू शकना तुका आनी इंडिपेंडंटांचेर एनीबडीज गेस काय न्ही. पण हांवें परत सांगता लोकांक की एका पक्षाक मत मारप सामकें इम्पॉर्टंट. कित्याक इट इज अ डिसिसीव गव्हर्मेंट. आनी तुवें म्हाका दोतोरा बद्दल एक प्रश्न विचारलो तो हांव तुका कंप्लीट करता. दोतोर कॅन बी फॉर अ डॉक्टरकी आसतना हांगा म्हाका दिसता आमी बरो फ्रेंड आमचे ओपोजीट रावले सुद्दां आमी पार्टी खातीरूच काम केल्लें आसा. लास्ट टायम जेन्ना राजेश काँग्रेसीक रावलो, राजेश आमचो सामको क्लोज फ्रेंड, फॅमिली फ्रेंड, पण आमी राजेशा खातीर काम करून आमी पार्टी खातीरूच मनू शिरोडकारा खातीर काम केलें. आमकां खबर आशिल्लें आमी हरतले म्हणून, पूण तरी आसतना आमी मनू खातीरूच काम केलें. सो वी आर फॉर द पार्टी. एक्सेप्ट वल्लभ रावलो आनी सचिन रावलो जाल्यारूच म्हाका मातशें थंड रावचें पडटलें. अदरवायज एवरीबडी एल्स कोणी पार्टीची तिकेट दिली वील वर्क फॉर द पार्टी. ओके, लास्ट क्वेश्चन हातून पळयत जाल्यार ओवरऑल पळयता आमी की वोटींग पर्सेंटेज भरपूर जाल्ली आसा. आतां म्हणसर 33% हें जालें आनी खास करून सांखळे सारक्या एरियेन तर चडच वाडलेलें आसा. दिस इज वेन एवर दीस लार्ज स्केल वोटींग इट इज सेड इट इज गोईंग अगेन्स्ट दी गव्हर्मेंट. डू यू बिलीव इन दॅट? आनी तुमकां चिंता आसा लोक चड भायर सरता म्हणून एकातले सरकारा विरुद्ध वचपाक शकता? एकाकी चड सरता ते एक मे बी बेनिफिशियल ऑल्सो. सी इन इलेक्शन न्ही 10 तारखे पयलीं कोण कांय तुका सांगू शकता. जस्ट ऑल प्रेडिक्शन्स आसतात. एक्चुअल टायम विल कम ऑन 10 मार्चाकूच कळटलें आमकां कोण खंय आहा ते. पूण चड लोक येवप म्हणून अशें जाता न्ही, बाकीचे पक्षाचे लोक हाडून तांकां. कितके पक्ष आहा न्ही आतां. सी फर्स्ट टायम न्ही देर आर क्वाड्रँग्युलर 5 पटींचे फायट जाता. सो टुमॉरो इवन वन समबडी गेट्स 25% वोटींग न्ही ही मायट बी इलेक्टेड. बाकीच्यांक 20 पडले, कोणाक 18 पडले, कोणाक 5 पडले, कोणाक 2 पडल्यो. दिस इज द प्रॉब्लेम ऑफ अ मल्टिपल आमची सिस्टीम आहा ती. अमेरिकेक आयता तूं हांगा मार किंवा हांगा मार. भाजपाक प्रॉब्लेम म्हणून जायना. भाजपा प्लस पॉयंट जाता, हे ओपोजिशन डिवायड जाता, तुमचे कडेन उरता. म्हणून हांव म्हणटा एक तें जर कॅल्क्युलेशन सारकें जालें न्ही वी मायट कम विथ अ फूल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी ऑल्सो. बिकॉज टुमॉरो इफ वी मेंटेन आमचे 30% वोटींग आहा आमकां 25-26% सुद्दां आमी मेंटेन केलें न्ही आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक अशें पळयलें यू कॅन कम विथ. सो इट इज इम्पॉर्टंट. हांव तुका सांगता 2017 काँग्रेस गॉट 2% लेस वोटींग देन 2012. बट मोर वोट, more मोर seats. सीट्स, करेक्ट. सो त्या पर्टिक्युलर सिटार तशें वोटींग जाता पळय ताजेर सगळे कोण तो विनर आसता. ओके, एक दोतोर म्हणटा 22 म्हणून, दुसरो दोतोर कितें म्हणटा 22 प्लस 27, 28 ना 22 प्लस. सी इट इज एनीबडीज गॅस. 22 प्लस इन अ मल्टी कॉर्नर मीटिंग इट कॅन बी एनीबडीज गॅस वर्क. 22 प्लस. देव बरें करूं. पण हांव एक्सपेक्ट लोकांक की बाबा कोणाक एकट्याक मारता सारकें ताका मतां हॅव अ गुड डिसिसीव. फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट नाका, फ्रॅक्चर मेंटेन दिवं नाका मागीर खतखतें परतें आमचें. मागीर परत हेवटेंतले ते आनी डोंट ब्लेम अदर्स. डोंट ब्लेम बीजेपी. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन द पावर. लोकांकूच जाय ताजो तो का सांगतलो. आनी लोक कशें मागीर कार्यकर्त्यांक आमी विचारतले आमी डिसिजन घेतलो. कार्यकर्ते कोण ताजेच कार्यकर्ते तो का कितें जाय तें खंय म्हणटा. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन पावर ओनली. सो होपफुली नो फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट. आय होप सो. कंप्लीट मेजॉरिटी टू बीजेपी. येस. आणि वन्स अगेन दोतोर. ओके, देव ते हय म्हणून ओके, देव बरें करूं. हे आशिल्ले दोतोरूच येतलो. दोतोरूच येतलो. ओके, हे आशिल्ले डॉक्टर शेखर साळकर, मेडिकल सेल ऑफ बीजेपीचे इन्चार्ज आनी बिचोलेचे भाजपाचे वावुरपी. ते म्हणटा की हे फावटी एक ताणी अपील केला की सगळ्यांक की दिता ते बाबा फ्रॅक्चर्ड नाका, कंप्लीट मेजॉरिटी दिया. ताका लागून फुडलीं 5 वर्सां सुशेगाद रातचो तरी स्पिकराक उठून जे रेजिग्नेशन तो जॉईन जाता. तुमचो स्पीकर बिचोलेचो तो ताका परत परवरी वचचें पडटा. मिनिस्टर जातलो हे फुडें. ओके, आतां सभापती बी काय ना. नो मोर He will be senior most 4th time elected. He will be the minister only. ते बी बरें खातें मेळटा. मिनिस्टर मुख्य मित्र न्ही, ते मित्र म्हणून येता तुका जाय ते म्हण. मुख्यमंत्री मुख्य मित्र तशें काय ना. It is all in the ऑल इन वेट. ओके, तुम्ही पळयतात हबाची स्पेशल कार्यावळ ऑफ गोवा न्यूज हब आणि RDX टुगेदर वील ब्रिंग यू मोर लायव्ह